नवीन पिढीक निनाद मंगेशकर कोण तो खबर ना. 40 आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओव्हर इंडिया दे विल बी कमिंग हियर अँड परफॉर्मिंग. 4 वर्साची गॅपान आतां हांव परत कला अकादमी जाता. प्रत्येक गोंयचो कलाकाराक दुसरें घर खंयचें म्हणून विचारलें जाल्यार ते कला अकादमी. सावंडाचो मातसो रिस्क घेतला हांवें खेपेक. स्टील टायम इज रिक्वायर्ड टू फॉर सावंड चॅकिंग. वेल नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळींत. हांव ही कार्यावळ आनी हो इंटरव्यू अशा टायमार करता जेन्ना म्हाका दिसता सगळ्याक बोवाळ आसा सनबर्नाचो. सनबर्न 31 तारखेक जावचो काय जावचो ना, ताचेर राजकारण जाता, कोण म्हणटा जातलो जावचो ना. पण आमी त्या विशयाचेर वचना. संगीताचेर जेन्ना उलयता जाल्यार फाटलीं 11 वर्सां जर एक संगीत महोत्सव सुंदर रित्या शांत रित्या गोंयकाराक मनोरंजन करता जाल्यार तो एकमेव प्रोग्राम तो म्हळ्यार स्वर मंगेश. आनी हे स्वर मंगेशाचे जे सुत्रां जाच्या कडेन आसा ते म्हळ्यार प्रवीण गांवकर. सर देव बरें करूं. हांव जाणा गडबड आसा तुमची, कित्याक रोखडेंच तुमचें फेस्टिवल सुरू जाता, म्युजीक फेस्टिवल. कशें दिसता 11 वर्सांचो प्रवास जालो, हें 12वें वर्स. कसो प्रवास पळयता तुमी हे फाटल्या 11 वर्सांचो? स्वर मंगेश मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृती संगीत आणि नृत्य महोत्सव. गोंयचे आमचे हे कलाकार, एक मोठे कलाकार जांचो जन्म मंगेशी जालो आणि ल्हान वयातच तांणी आपल्या गायनाची जी चमक दाखयली आणि वयाच्या 10 किंवा 11 वर्सां तांकां किर्लोस्कर नाटक मंडळीन हांगच्यान मंगेशीच्यान मुंबय व्हेलो आणि एक मोठो कलाकार जावन गेलो, जांची गायकी तडफदार, तेजस्वी आणि अजुनूय ती सगळ्यांक मोहीत करता. आणि जांची वय अवघे 40 वर्साचे ते ही एक्सपायर्ड. तर अशा व्यक्तीचे आणि ज्यांनी आमकां 5 रत्न दिली, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मीना उषा आणि हृदयनाथ मंगेशकर. तर अशा माणसाचे असे एक मोठ्या कलाकाराची एक जावची अशी म्हाका दिसली आणि त्या निमित्तान आमी तो कार्यक्रम सुरवात केलो 2011 आणि दैव सुयोगान आमकां त्या कार्यक्रमाचें उद्घाटन भारतरत्न लता मंगेशकर हांचे हस्ते जालें. ह्याच कला अकादमीच्या वास्तून तें जालें 2011. आणि त्यानंतर हो प्रवास चालूच आसा. तेन्नाच आमी लता मंगेशकराचे उपस्थितीत हांवें सांगलें की जो पर्यंत आमकां आमच्या आंगान जीव आसा, आत्मा आसा, प्राण आसा, रक्त आसा, तो पर्यंत आमी हो कार्यक्रम करतले आणि ह्या थोर आणि गोंयच्या ह्या कलाकाराचें आमी नांव सदांच दवरतले. नवीन पिढीक निनाद मंगेशकर कोण तो खबर ना. सो ह्या निमित्तान ही वळखूय जातली, शास्त्रीय संगीताचें जतन जातलें. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताक गोंयान कांय जायना अशें जें भायर एक चित्र आसा ते आमी बदलोवपाचो प्रयत्न केलो आणि तो जालो सक्सेसफूल. आणि तेन्नाच्यान देशांतले मोठे मोठे कलाकार म्हणजे मोस्ट रिनाउंड आर्टिस्ट ऑफ इंटरनॅशनल रेप्यूट, देशांतले यंग बडिंग आर्टिस्ट, गोंयचे आर्टिस्ट अशें कॉम्बिनेशन करून हो कार्यक्रम करता. ह्या कार्यक्रमाचे अनेक जे फिचर आसा, मेन फिचर की हातून आमी गायन, वादन आनी नृत्य अशे तिनी प्रकार दवरता. सो हे 12वें वर्स एक तप जालें आतां. सारकें तुमी म्हटलें की 12 वर्साचो प्रवास, मोर दॅन अ डेकेड नाव. बरेचशे वयर सकयल जाले आसतले, करतानाय बीन त्रास आयले आसतले. हांव एकूच तुमकां आवर्जून विचारता, कित्याक हांव म्हज्या व्ह्युअरांक सांगपाक सोदता की सरान म्हटलें यो आमी कला अकॅडमीन हो इंटरव्यू करया आणि सरान म्हाका सांगलें की मिटींग जावन ताच्या नंतर आमी उलया. आनी हांवें एक्सपेक्ट केल्लें की मिटिंगेक एक 5-10 जाण बीन आसतले म्हणून. बट जेन्ना ती फौज भायर सरली सर तुमची, आणि म्हाका 2 गोश्टी एक प्रामुख्यान दिसल्यो. एक तर ती फौज इतक्या जाणांची टीम काम करता फेस्टिवलाक, हें खरेंच म्हाका पळोवन बरें दिसलें. आनी तातूंत तरणाटे जे आसा ते खरें प्रामुख्यान म्हाका दिसलें. सो म्हाका खरेंच कौतूक करून दिसता ह्या तुमच्या 11-12 वर्साचो प्रवासाचो. आनी मोर इम्पॉर्टंटली हें जे तुमी फुडल्या जनरेशनाक दिवपाक सोदता प्रॅक्टिकली, म्हणजे व्हडलें तत्वज्ञान सांगून न्हू तर तांकां इनवॉल्व करून, एंगेजमेंट करून, हाजी एक खरेंच कौतूक करण्यासारकी गजाल. बरोबर. आता आमचे कडेन ह्या वर्सा आमी 60 व्हॉलंटियर्स घेतला 3 दिसाचो हो महोत्सव आयोजीत करपाक. कारण 40 आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओव्हर इंडिया दे विल बी कमिंग हियर अँड परफॉर्मिंग. तांचे बुकींग 3 म्हयन्या पयलीं स्टार्ट जाला. तांचे फ्लायट बुकींग जाला, तांचे हॉटेल्स बुकींग जाला, तांचे इन हावस ट्रान्सपोर्टेशन जाला, तांचे बाकीचे इमेलिंग, फोटो, बायोडेटा, प्रेस नोट, हे सगळ्या कामां खातीर आमी वेगळी टीम केल्ली आसा. आणि पयर एक आमची हांगा मिटींग जाली कला अकादमी, मुद्दाम मिटींग दवरली कारण आमी 4 वर्साची गॅपान आतां हांव परत कला अकादमी जाता. आणि आज परत मिटींग दवरली कांय गोश्टी फायनलायज करपाक. तर सगळी ही यंग जे आमची भुरगीं आसा दे आर फ्रॉम आवर संजीवन म्युजीक अकॅडमी. ती आमची म्युजीक अकॅडमी शिकता. सो स्वस्तीक ह्या संस्थेचो हो एक कार्यक्रम आसा आनी प्लस संजीवन म्युजीक अकॅडमी आसा जी पणजीच आसा.
आमचे कडेन 173 भुरगे आतां शिकता. गायन, शास्त्रीय गायन, तबला, हार्मोनियम, सितार, वायलीन, फ्लूट, सारंगी हे सगळे वाद्य शिकता. आनी तेचूय भुरगे आसा जांकां खूब उमेद आसा आनी उमेदीन सगळें काम चालू आसा. पद्मभूषण परवीन सुलताना गाता. त्याच बरोबर आमचे गोंयचे आतां जे मुंबय आसा राजन माशेलकर तांचें व्हायलीन वादन आसा. इनॉग्रेशन आसा. इनॉग्रेशनाक मुख्यमंत्री येवपाचे आसा, कला व सांस्कृतीक मंत्री येवपाचे आसा. सो ताजोच हो सगळो मॅनेजमेंटा खातीर आज मिटींग आसा. बरोबर आमचें हेंच काम आसा की प्रचार आनी प्रसार. अभिजात संगीत जे म्हणटा आमी, हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ताची मूळ गोंयांत खूब पयलींच्यान आसा आनी गोंयचे खूब मोठे मोठे कलाकार जावन गेल्ले आसा. नांवां तर कितलीशीं आसा. आमी केसरबाई केरकर आसा, गिरिजाबाई केळेकर आसा, मोगूबाई कोर्डीकर आसा, जितेंद्र अभिशेकी आसा, किशोरी आमोणकर आसा, प्रभाकर कारेकर आसा, सुरेश हळदणकर आसा, खापुरमाम पर्वतकर आसा. कितलीं नांवां. पूण मदीं गॅप जालें आनी ताजो प्रसार थोडो कमी जालो. पण सम्राट क्लबान हें एक मोठें काम पयलीं केलें, सम्राट संगीत संमेलन. आनी त्या संमेलनांतल्यान आमी सगळे तयार जाले, आमकां कान तयार जाले. कला अकादमी खूब मोठें काम केल्लें आसा. आतां तेंच काम आमी फुडें व्हरता. शिकोवपाचें आनी शास्त्रीय संगीताचो प्रचार. भायर कितें आसा की गोंय म्हणजे एक वेस्टर्न पॉप संगीत असो एक प्रचार जाता, एक इमेज तयार जाल्ली आसा. पूण गोंयांत खूब संमेलनां जाता. चड म्हणजे 100चे वयर संमेलन जाता. फक्त आमी जे स्वरमंगेश करता हे मोठ्या प्रमाणान करता थोडे. ताजो आमी प्रचारूय खूब करता. प्रत्येक न्यूजपेपर एड, सोशल मिडियान एड, भायरूय एड करता आमी. आतां नवीन नवीन प्रकार आयला आसा प्रमोशनाचे, ते सगळे आमी आत्मसात करता आनी दैव सुयोगान गोंयचेच न्ही तर महाराष्ट्र, कर्नाटक अशे सगळे लोक हांगा येवन हे पळयता. कारण हे 3 दीस फ्री आसा सगळे. इट्स ओपन फॉर ऑल. सो एक माहोल आमी तयार करपाचो प्रयत्न केला. ओके. तुम्ही म्हटले की आम्ही कला अकॅडमी ह्या वास्तून बसल्या. ऑब्वियसली खूप जाणांक खूप इमोशन्स आसा. म्हणजे जो बेश्टो टायमपासाक म्हणून येता तोय खूब म्हाका दिसता इमोशनली अटॅच्ड आसा कला अकॅडमी ह्या वास्तू कडेन. आनी जो खरो कलाकार आसा तो खंयच्याय फिल्डान जावं, तो हांगासर परफॉर्म करपाक म्हणा किंवा प्रॅक्टीस करपाक म्हणा किंवा मेळपाक म्हणा, अशें म्हाका दिसता एक खूब इमोशनल अटॅचमेंट आसा. 2019 लास्ट तुमचो हो महोत्सव जाल्लो. ताज्या नंतर कोवीड जालो. ताज्या नंतर बिकॉज रिनोवेशनाक गेल्ली 2 वर्सां तुमी वेगळ्या वास्तून केलें. इट इज अ होम कमिंग फॉर यू ॲट कला अकॅडमी. तुमकां कलाकार म्हणून आणि तुम्ही ऑर्गनायझर म्हणून एस्पेशली ह्या इव्हेंटाचे कितके इमोशनली अटॅच्ड आसा तुम्ही ह्या वास्तू कडेन आणि ह्या कला अकॅडमी कडेन? प्रत्येक गोंयचो कलाकाराक दुसरें घर खंयचें म्हणून विचारलें जाल्यार ते कला अकादमी म्हणटाले. पयलें म्हणटलो एक वेळ. आनी हांव ह्या कला अकादमीचो स्टुडंट. हांव हांगा 7 वर्सां शिकला. म्हाजें शास्त्रीय गायन हांगा जालां. पंडीत कमलाकर नायक हे म्हाजे गुरू. ताणें म्हाका हांगाच शिकयलां. 7 वर्सान हांवें हांगची संगीत कुशल आनी संगीत पारंगत ह्याच वास्तून केला. ह्या वास्तून आमी कितलेशे कार्यक्रम पळयला. मोठे मोठे कार्यक्रम आमी अटेंड केला. केसरबाई केरकर संमेलनाच्या निमित्यान वर्कशॉप अटेंड केला. सो गोंयचें हें एक सांस्कृतीक प्रतीक आसा. आनी ते 3 वर्सां बंद जाले. पयलीं कोविडा खातीर आनी मागीर रिनोवेशना खातीर. सो आमी इमोशनली आतां खूब आमकां आनंदय आसा आनी एटॅच जाल्ले कारणान आमकां एक मनांतल्यान एक हें आसा की आमी एक बरे जाग्यार परत पावले. आनी जी खंत आमकां 2 वर्सां आमी गेरा स्कुलान केले पण थंय अडचणी आशिल्ल्यो खूब. पूण आतां आमी खूब परत उमेदीन हांगा आयिल्ले आसा. अजून काम चालू आसा. पूण आमकां गव्हर्मेंटान सपोर्ट दिलो आनी गव्हर्मेंटान सांगलें की हो कार्यक्रम आतां संगीत हो कार्यक्रम फर्स्ट जाता आफ्टर इनॉग्रल फंक्शन. इनॉग्रेशन जालें आनी त्या दिशी एक नाटक जालें. पूण संगीताचो कार्यक्रम होच पयलो जाता. अजून कला अकादमीन हँड ओवर केलें ना. अजून हें PWD कडेन आसा. तरी आसतना सगळ्याच्या सहकार्यान मुख्यमंत्री आर्ट एंड कल्चर, सगळ्या मिनिस्टरान, गोविंद गावडे सर, डॉक्टर प्रमोद सावंत सर आमकां सपोर्ट केला आनी तांणी सांगलें की तुमी हांगाच करा. आनी हो एक खूब आनंदोत्सव आसा आमचे खातीर. सगळे कलाकारय रावला, सगळे रसीक लोक रावला कला अकादमीन येवन हो प्रोग्राम पळोवपाक. सो खूबच मजेची आनी खूब बरी गोश्ट आसा. एक इम्पॉर्टंट गजाल इज टेक्निकल चॅक, साऊंड चॅक म्हणा किंवा बाकीचे जे टेक्निकल चॅक्स आसा ते तुम्ही पयलीं क्लियर करतले. बिकॉज ते म्हाका दिसता ती सत्व परीक्षा आसतली सगळ्यांची, कला अकॅडमीची आनी तुमकां जे कलाकार येता ते तुमची ऑर्गनायझर म्हणून. टेक्निकल गोश्टी अजून चालू आसा. AC चॅकींग जाला, लायट्स जाला, सावंडय जाला. पूण काही गोश्टी स्टील चॅकींग चालू आसा. म्हणून हांवें कितें केलां की काही गोश्टी एक लायट AC तर हांगचीच आसतली, ऑडिटोरियम हांगचोच आसा. पूण आमी सावंडाचो मातसो रिस्क घेतला हे खेपेक. स्टील टायम इज रिक्वायर्ड फॉर सावंड चॅकींग. सो आमी सावंड फक्त भायल्यान हाडटले. रेस्ट आमी हांगचेच केले. आमी एकदां येवन टेस्ट केले सगळे.
AC वेवस्थीत आसा, लायटी वेवस्थीत आसा. फक्त साऊंड आमी रिस्क घेना इतलेच खातीर की आर्टिस्टाचो परफॉर्मन्स 50% इज ऑन साऊंड. आनी जर आर्टिस्टच इतले आमी भायले व्हडले व्हडले पद्मभूषण पद्मश्री आर्टिस्ट येवन परफॉर्म करता आनी तांकां जर साऊंडूय बरो दिलो ना तर नाराज जाता. आनी साऊंड बरो ना जाल्यार रसिकूय नाराज जाता. सो दीस इज नॉट टायम टू एक्सपिरिमेंट. म्हणून आमी कितें केलें आतां साऊंड भायल्यान हाडला आनी रेस्ट हांगचेच आसतले सगळे. हय, पूण ताका टायम लागतलो, अजुनूय टायम लागतलो, कारण ते 3 वर्सां बंद आशिल्लीं. सो टायम लागतलो ताका. लास्ट क्वेश्चन सर, हांव आवर्जून विचारता कित्याक भुरगे थंय खूब तरणाटे म्हाका दिसता. हांवें जशी सुरवात केली की वेदर यू लायक इट ऑर हेटेड, सनबर्न इज द टॉक ऑफ द टाउन. स्वर मंगेश मे बी इज नॉट. इट इज व्हेरी स्पेसिफीक टू पीपल जांकां ती आवड आसा. हे भुरगे जे हांगासर अटॅच्ड आसा तुमच्या कडेन, फुडार तुमी कसो पळयता? बिकॉज ही एक कंप्लिटली वेगळो जॉनर ऑफ म्युझीक जो तुमीच म्हटलो की आमी गोंयान कलाकार तयार केले पण मदीं ब्रेक पडलो आनी आतां ते परत खंय तरी रिवायव करपाक सुरू जाला. सो आमच्या कडेन हिस्ट्री आसा, फक्त तो मातसो आयज जो आमचो प्रेझेन्स आसा, जी इमेज आमची क्रिएट जाला की आमकां आयज डिस्को पार्टीज हेच आमचे इज वॉट गोवा इज ऑल अबाउट. हे तुमकां कॉन्फिडन्स आसा हे फुडलें जनरेशन जेन्ना तुमच्या हांगा हातीक पांया कडेन खेळटा तेन्ना तुमकां दिसता? हय, म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. आनी गोंयचे यंग तरणाटे भुरगे, ल्हान भुरगे जे जांकां खबर आसा हिंदुस्तानी, तांच्या पालकांक खबर आसा, ते ह्या क्षेत्रांत येतात. जशें हांवें म्हणलें, आमचे कडेन 173 भुरगीं शिकता सद्या. आमचे कडेन 4 वर्साचे बी शिकता. आनी आमचे कडेन कन्सेप्ट आसा म्युजीक फॉर ऑल. आमचे कडेन सिनियर सिटिजन्स बी शिकता. 73 इयर्स ओल्ड येवन आमचे कडेन सारंगी शिकता. बाय द वे, रिवायवल ऑफ सारंगी इन गोवा हो आमचो एक प्रोजेक्ट आसा. गोंयान एक तेंपाक खूब सारंगी वादक आशिल्ले जे कोणाक खबर ना, मे बी 70 इयर्स बॅक. आनी घरान कांय घरान सारंगी इन्स्ट्रुमेंट आसा. आमी हाडली सुद्दां घरान वचून, सांग्यार वचून हाडल्यो, मार्शेलान वचून हाडल्यो, शिरोडा वचून हाडल्यो, अजुनूय आसा, सांखळी आसा. तर रिवायवल ऑफ सारंगीक आमचे 10 भुरगे आतां गोंयचे शिकता सारंगी. आनी आमचो एक टार्गेट आसा की एनदर 5 इयर्स एटलिस्ट 2 प्रोफेशनल सारंगी प्लेयर्स गोंयचे तयार करचे. ल्हान भुरग्यां भितर खूब जाण तबले शिकता, हार्मोनियम शिकता, गायन शिकता. आनी खरोच फुडार बरो आसा. अशें जरी चित्र असलें की सनबर्न ओके इज नॅशनल इंटरनॅशनल म्हणू शकता आमी, तो एक जॉनर वेगळो आसा. पूण आमी जरा स्लो आसत, पूण ताजे प्रचार आनी प्रसार जाता. आनी नवीन जी आमची यंग जनरेशन आसा, पिढी आसा, ती हमखास ह्या संगिता कडेन आकर्शीत जाता. तांचो परफॉर्मन्स आसा, तांचो रियाज आसा, तांची प्रॅक्टीस आसा. आनी आमचो तोच प्रयत्न आसा की मोर एंड मोर यंगस्टर्स शूड कम इन दीस फील्ड ऑफ म्युजीक, दॅट इज इंडियन क्लासिकल म्युजीक. सर, इट इज ऑलवेज प्लेजर तुमच्या कडेन उलयतना. आनी हांव जाणा खूब एक गोश्ट सांगपाक विसरलो, तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव परत एकदां अनावन्स करता की स्वर मंगेश मास्टर दिनानाथ मंगेशकर स्मृती संगीत आनी नृत्य महोत्सव 8, 9 आनी 10 डिसेंबर हांगा कला अकादमींत आसा. 8, 9 डिसेंबराक सांजचे 5 ते रात्री 9 पर्यंत, 9 डिसेंबराक परत सांजचे 5 ते रात्री 9 पर्यंत, आनी 10 डिसेंबर आयताराक सकाळची 9 ते रातची 9 पर्यंत जवळ जवळ 40 आर्टिस्ट येवन परफॉर्म करतले. आनी हो कार्यक्रम सगळ्यांक ओपन आसा. एनी वन कॅन कम एंड अटेंड एंड एन्जॉय दीस सोलफूल आनी डिवायन म्युजीक. तेन्ना सगळ्यांक हांव एक आव्हान करता की तुमी येवचे आनी ह्या कार्यक्रमाचे आनंद लुटचो. हे आतां सांगा. डेफिनेटली म्हाका दिसता हें एक इम्पॉर्टंट गजाल की कार्यक्रम घडटा परत स्पेशल आसा बिकॉज कला अकॅडमीन 4 वर्सां नंतर परत कार्यक्रम येता. सो आवर्जून हे डेडली कॉम्बिनेशन जे आसा जे तुमी फाटली 4 वर्सां मिस केला आसत जाल्यार त्या खातीर आवर्जून हांगासर येयात. आनी म्हाका दिसता गडबड आसा, टायम आसा, वेळ तुमी टायम काडलो आनी आमच्या बरोबर उलयले. सर, 11 वर्सांचो प्रवास जाला, 12वें वर्स तुमचें. हो जो प्रचार आनी प्रसार आसा पळय तुमचो, हो असोच कंटिन्यू करचो. आनी म्हाज्या टिमी कडच्यान तर तुमकां शुभेच्छा आसाच. आनी अशेंच परत आमी मेळचे एक वेगळ्या कार्यक्रमान. आनी तुमची ही काम आनी कामगिरी अशीच चालू उरची हेंच हांव देवा कडेन मागता. प्लेजर इट वॉज हॅविंग यू इन कन्वर्सेशन. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्स अ लॉट.